नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। उशी डॅम दुर्घटनेत मरण पाविल्ले चौगांच्यो कुडी सापडल्यो, एकलो अजूनय बेपत्तो। सोद चालू, जिल्लोधिकारी सुहास दिवसे यांची माहिती। संकल्पाचेर अन्याय जावचो ना, गुड न्यूज मेळटली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आमोणकराच्या वाडदिसाक कार्यकर्त्यांक उतर। रायट टू चायल्ड दिवपी गोंय देशांतले पयले राज्य। जीएमसीत आयव्हीएफा खातीर 50 जोडप्यांनी केल्या नोंदणी। 2 आयव्हीएफ यशस्वी। डीन शिवानंद बांदेकार डॉक्टर डे स्पेशल। व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडराचो दर 30 रुपयांनी देंवलो। तेल कंपन्यांकडल्यान नवे दर जाहीर। शेतांतल्यान वेदांताचे मेन येरादारीक पिळगांवच्या शेतकारांचो विरोध। शेत जमनी खातीर कोर्टात वचपाची शेतकारांची तयारी। वेळ पडलो जाल्यार बायला भुरग्यांक घेवन शेतांत देवपाची तयारी। आणि विठ्ठल नावाचो जयघोष करीत गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान भायर सरल्यो पंढरपूरच्यो वारी। भक्तिमय वातावरणात वारींचे प्रस्थान। आता खबरो विस्तारान। संकल्प आमोणकराचेर अन्याय जावचो ना, ताका गुड न्यूज मेळटली म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयला। संकल्प आमोणकराचो आयतारा वाडदीस जालो। वाडदिसाक गेल्ले कडेन संकल्प आमोणकराच्या कार्यकर्त्यां मुखार मुख्यमंत्र्यान हे विधान केले। फाटल्या कांय दिसा सावन मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा नेटान सुरू आसा। मंत्रिमंडळ फेरबदल केन्ना जातलो, कोणाचे मंत्रिपद वतले आनी कोणाचो मंत्रिमंडळात आस्पाव जातलो हाचे कडेन गोंयकारांचें लक्ष लागून उरला। इतले मजगती संकल्पाच्या वाडदिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान संकल्पाचेर अन्याय जावचो ना, ताका गुड न्यूज मेळटली अशें विधान केलां। पळयात। भारतीय जनता पार्टी येता आसतना तेणी आपल्या खातीर काय मागोवंक ना। तेणी जर मागला कोणा खातीर आसत जाल्यार आपल्या मतदारा खातीर मागला। आपले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स हाज्या खातीर मागला। हे खूब म्हत्वाचें आसा। सातत्यान तेजी धडपड ही आपलो मतदारसंघ डेव्हलप करपा खातीर, आपल्या लोकांचे खंय तरी वेगवेगळ्या कडेन तांकां एंगेज करपाक, जॉब मेळपाक, वेगवेगळ्यो स्कील तांकां कशा पद्दतीन मेळटल्यो हाज्या खातीर तेजो प्रयत्न आसा। उरलेल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात तेणी पळयल्लें स्वप्न हे साकार जावचे आणि जातले हे जर मुख्यमंत्री म्हणून हांव ठामपणे सांगू शकता जातले। निश्चित रित्या तुमकां सगळ्या जाणांक तो म्हणजे एकदां आमी म्हणटा की तो जरी काँग्रेसींतल्यान निवडून आयलो आणि भारतीय जनता पार्टी जॉईन केली जाल्यार ती लोकां खातीर केली आणि ते फुलफील जातले हाजें हांव आश्वस्त करता तुमकां। नक्कीच ताका पुराय तेंको हो म्हाजे कडल्यान आनी भारतीय जनता पार्टी कडल्यान मेळटलो। सगळे जाण व्हडा उत्साहात प्रत्येक जाण कशे आपल्या म्हणजे गुड न्यूज केन्ना मेळटलो, गुड न्यूज केन्ना मेळटलो हाजी सदोदीत वाट पळयत आसता। पण हांव एक सांगता की संकल्प आमोणकर हे म्हजे खूब लागचो मित्र आसा। ताज्या खातीर म्हाजेर विश्वास दवरात। जे ताका जे जाय ते सातत्यात म्हाजे कडल्यान दिवपाचो ताका प्रयत्न आसा आनी मेळटलो। ताजेर अन्याय जावचो ना इतकी गजाल तुमी लक्षात घेयात। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। रायट टू चायल्ड अधिकार दिवपी गोंय देशांतले पयले राज्य। जीएमसीतले मोफत आयव्हीएफा खातीर सुमार 50 जोडप्यांनी नोंदणी केल्या। तातूंतल्यो 2 आयव्हीएफ यशस्वी जाल्ल्याचे जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार हांणी सांगले। डॉक्टर्स डे निमतान गोमंतक कार्यालयात आयोजीत केल्ल्या खासा संवादात दोतोर बांदेकार उलयताले। IVF इज इन विट्रो फर्टिलायझेशन ही एक टेक्नॉलॉजी आहे ज्याच्यात प्रायमरी स्टरिलिटी जी असते कपल म्हणजे एक जोडप्याला त्याला मुलं होत नाही आणि त्यामुळे त्यांना ती ट्रीटमेंट घ्यावी लागते। हे ट्रीटमेंट प्रायव्हेटमध्ये अतिशय महाग आहे आणि गोवा गव्हर्नमेंट आणि स्टेट ऑफ गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री हे ट्रीटमेंट फ्री देते। मी आताच बोलत होतो की आपले हेल्थ मिनिस्टर म्हणाले नाही आपण ही फॅसिलिटी करायलाच पाहिजे मेडिकल कॉलेजमध्ये। गरिबांना ज्यांना मूल नाही त्यांना ते मूल आपण द्यायला पाहिजे आणि याच्यातून एक नवीन स्टेटमेंट निघाला, माझाच निघाला त्या दिवशी। मी म्हटलं राईट टू हॅव चिल्ड्रन
हे फक्त गोवा सरकारच देतो. आपल्याला सगळे राईट्स आहेत, राईट टू स्पीच आहे, राईट टू हे आहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे, राईट टू लाईफ आहे, सगळं आहे. पण राईट टू हॅव अ चाइल्ड म्हणजे मूल होणं आपला हा एक आपला हक्क आहे. हे फक्त गोवा सरकारनेच दिलं आहे आणि हे आपण करतो. आपल्याकडे सध्या मोर दॅन 50 कपल्स रजिस्टर झाले आहेत. 5 लोकांचे आपण ॲक्च्युली ओव्हम पिकअप केले आहेत, फर्टिलायझेशन केलं आहे. आणि गेल्या आठवड्यात मला कोणी सांगितलं 2 लोक ज्यांना मूल होतच नव्हतं त्यांचं प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह आलं आहे. सो आपलं ग्राउंडवर आणि आपलं अचिव्हमेंट्स पण मोठं आहे. आणि हे प्रत्येक सायकलसाठी आपल्याला 70,000 काय 80,000 खर्च येतो. तो खर्चसुद्धा गव्हर्नमेंट देतो. म्हणजे सगळं फ्री आहे. आणि त्यामुळे ही जी आयडिया आहे ही आयडिया वेगळीच आहे. आणि त्यासाठी आपण आपल्या सरकारचे आणि आपले हेल्थ मिनिस्टर त्यांचे आपण आभार मानावे असे मला वाटतं. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडराचो दर 30 रुपयांनी देवला. मोदी सरकाराच्या 3ऱ्या टप्प्यातल्या कार्यकाळाच्या सुरवातीक एलपीजीच्या दरांत जाल्लो हो पयलो बदल. अशें आसले तरी घरगुती सिलिंडराचो दर मात तसोच आसा. इंडियन ऑयल कंपनीन नवो दर जाहीर केला. वेदांता मायनिंग कंपनीन बेकायदेशीरपणान कब्जो केल्ली आमची शेतां आमकां दिवची. शेतांतल्यान वीन येरादारी करपाक कशेंच दिवचे नात म्हणून दिवचल पिळगांवचे शेतकार आक्रमक. वेळ पडल्यार कोर्टात वचपाची आनी बायलां भुरग्यांक घेवन शेतांत देवपाची तांची तयारी. वेदांता मायनिंग कंपनीन बेकायदेशीरपणान कब्जो केल्ली शेतां परत मेळचे खातीर पिळगांवचे शेतकार आतां आक्रमक जाल्यात. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा पिळगांवच्या श्री महादेवाच्या देवळांत शेतकारांची बसका जाल्ली. हे बसकेक सरपंच मोहिनी जल्मी हांचे सयत हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. समाज कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर हांणी शेतकारांक मार्गदर्शन केलें. आमकां आमची शेतां परत जाय आनी ती मेळो मेरेन आमी वगी रावचे नात म्हूण शेतकार आक्रमक. ही जी वेदांत आसा, वेदांता कंपनी ती आमच्या शेतांतल्यान हो ट्रान्सपोर्ट करपाचो आसा. जी आमी टेनंट लागलेले आसा, जे आमच्या पुर्वजां पासून जी आमची शेतां आसा ती शेतां त्या शेतांसून तो ट्रान्सपोर्ट व्हरतलो. आनी आमी कितें करपाचें? आमची भुरगे बाळ हांगा खंय उपाशी मरतली. तांकां हांगासर कसलें जाता आनी आमकां हेच्यान फुडें हें ना. कित्याक काम धंदे गेल्लेले आहा लोकांचे. कसलीच आधार ना हांगासर आमच्या लोकांक. आयज ना, आयज आमी सगळे गांव एकी कडेन जाल्लो आसा. आयज आमी आमच्या हक्काक लागून झगडटले आनी तितून खंयचेय परिस्थितीत आमची शेतां आमी आमच्या ताब्यान घेतले. तेका लागून म्हाज्या सरकाराक तशेंच कंपनीकूय सांगपाचें आसा की तुमी आमची शेतां आमच्या बरे भशेन आमच्या स्वाधीन करा. आमकां कोर्ट कचेरीच्या हातूंत वचपाक लागूं नाका. पूण आमकां तें करचें पडटलें आनी आमी आमच्या शेतांक लागून खंयचेय स्तराक वचपाची तयारी आसतली. फाल्यां जर यदाकदाची जर तशी परिस्थिती येयली जाल्यार आमी आमच्या भुरग्या बाळांक हाडून थंय शेतांत बसून आमचें जिवन थंय सोंपयतले. पूण आमी आमची शेतां आतां हेच्यान फुडें कंपनीक दिवपाचें ना. हे जे शेतकार आसा बेजिकली जे टेनंट आहा त्यांचे शेतां पुरून मायनिंग कंपनी वेदांता आपले मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन करपाक सोदता. आनी आश्चर्याची गोष्ट म्हटल्यार शेतकारांक हेची कांय जाणूच नासलेली. सो म्हणून तेंच्यांनी आयज हांगासर आपयल्लेले. पळय जाल्यार सगळे गांव एकठांय आसा, पंचायतूय एकठांय आसा, सरपंचूय येयल्लेले आहा. ह्या शेतकारान आतां आमी वचून शेतां करतले जशें आमचे आजे पणजे करतले तशी तांकां आतां इच्छा आसा शेतां करपाची. फाटल्या वर्साच्यान तेंच्यांनी चालूय केल्लेली आहा थोडी शेतां लावपाक. आनी कोविडा उपरांत आमकां कळोन येयल्लेलें आहा की स्वयंपूर्ण जावप कितलें म्हत्वाचें. आनी स्वयंपूर्ण जातले जाल्यार पयलो स्टेप आसा, पयलें पावल आहा ती आपले जमीन आहा थंय आपूण कसून खावपाचें. म्हणून आमच्या शेतांनी शेतकार सांगतात आमकां आतां हेच्या फुडें शेतां लावपाक जाय. म्हाका अशें दिसता की जे आमच्या गांवांत जे जाय ते पळय अजून पर्यंत आमी तेंचे कडेन खूब हातपाय जोडले पूण आमकां तेंच्यांनी केन्नाच पळयलें ना आमचे कडेन. आतां हांव सगळो म्हजो गांव आसा पळय न्हू थंय आसा आनी गांवाक जाय तेच जातलें ह्यान फुडें सुद्दां. आनी आमी अशें काम तेंच्या वांगडान रावतली. म्हणजे पंचायतीचो शेतकऱ्यांक पाठिंबो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पिळगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
रुमणामळ हाऊसिंग बोर्डान बांदिल्ली बिल्डिंग बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप थळावो पंच विनायक कोळवळकरांनी केल्या. नव्या प्रकल्पांक लागून हांगासर लोकवस्ती वाडल्या आनी लोकवस्ती वाडिल्ल्यान कोयराची समस्या उप्राशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. ताका लागून सरकारान बेकायदेशीर बिल्डिंगाचेर कारवाय करपाची मागणी ताणें केल्या. रुमणामळ पंचायत वाठारात डेंग्यू जावन हालींच एका 5 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयिल्ले. त्या उपरांत बेकायदेशीर बांदकामां परतून चर्चेचो विशय जावन रावल्यात. ह्या मुद्द्याचेर रुमणामळ पंचायतीच्या ग्रामसभेतय चर्चा जाल्ली. संबंधीत बेकायदेशीर बिल्डिंग 2021 पाडपाचो आदेशूय पंचायतीन काडिल्लो, पूण अजूनय ती बिल्डिंग पाडूंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. ही बिल्डिंग कित्याक पाडूंक ना तें कळपाक मार्ग ना. बेकायदेशीर बिल्डिंगाक कोणाचो आशिर्वाद आसा काय असो प्रश्न ताणें उपरासला. कोणाचो भुरगो आसूं पण आमचो गांवचो भुरगो, कारण एक कशें आसा मन दुखता. 5 वर्साचो भुरगो डेंग्यून मरप म्हणटकूच खूब वायट दिसता. कारण आमच्या गांवांत डेंग्यू आतां 5 वर्साचो भुरगो, आतां म्हाजे एक केस मेळ्ळ्या. हेज्या फुडें भरपूर केसी मेळपाच्यो आसा. कारण आमच्या गांवांत इतली इलिगलिटीज वाडल्या, हिसपा भायर इलिगलिटीज वाडल्या. पळोवपाक गेल्यार आतां आमी जे जाग्यार आसा, जो भुरगो आमचो रावतालो हांगा 4 नंबर वार्ड म्हणटा, हे 4 नंबर वार्डाचेर एक घर जें आसा तें घर ऑलरेडी इलिगल पयलींच. आनी जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो त्या टायमार हांवें ताका ऑलरेडी डेमोलिशन नोटीस इश्यू केल्ली 2021. जेन्ना म्हाजो टर्म लास्ट जेन्ना सोंपपाचो आशिल्लो त्या टायमार ताका ऑलरेडी डेमोलिशन नोटीस इश्यू केल्ली. त्या डेमोलिशन नोटीस इश्यू करपाक कारण कितें, 40 स्क्वेअर मिटर घराचेर 2 स्टोरेज बिल्डींग बांदल्या. त्या भायर कोमुलदाद जो जागो आसा तो कोमुलदाद जागो तेणेन फुल्ली एनक्रोच केला. कोणाच्या बापायचो जागो, स्वताच्या बापायचो जागो काय न्ही. सो कोमुलदाद जागो एनक्रोच करपाक फुल एनक्रोच केला म्हणून ताका डेमोलिशन नोटीस इश्यू केल्ली. आतां थंय कितली इलिगलिटीज वाडल्या. सायडीन लोकांचो पयलीं म्हणटा 3 स्टोरेज बिल्डींग जाली जाल्यार रूम्स चड जाले, रूम्सान लोक चड जाले, रूमान लोक चड जाले जाल्यार कचरोय चड जालो. कचरो चड जातकूच तुमी चिता हो सगळो आतां हो डंपिंग स्पॉट आमचो हांगा हाडला आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी डंप केला. फाटल्यान एक बाय आसा, ते बाय जी नॅचरल रिसोर्स म्हणटा, उदक पिवपा खातीर आमी यूज करता, ती बाय फूल उपाट कचऱ्यान भरल्या. त्या बायन कचरो कितल्या वर्सांनीच तो म्हाजे दिसपान डंप करून खंय उडयला. थंय कसलो कोण मरता, कुसता, जळारी जाता आनी त्या जळारे खातीर हांगा डेंग्यू पसरता. सो म्हाजे हिसपान हे पंचायतीन लक्ष घालपा आशिल्लें, पण पंचायत खरेंच तुमकां सांगू लिस्ट पोजड आनी कांयच बेजबाबदार आमची पंचायतीक कांयच लक्ष ना. फक्त इलिगल प्रमोशन करता. हांव सदांच बोळा मारता, स्टार्टिंगच्यान बोळा मारता की इलिगल एक्टिविटीज आसा, जे कन्स्ट्रक्शन आसा तांकां तुमी सामकें म्हाज्या जाग्यार हाडपाक जाय. कारण कशें आसा, इलिगल वाडलें म्हणटकूच लोक वाडटा, लोक वाडले म्हणटकूच हांगा कचरो वाडलो म्हणटकूच पुरशेपणां जाता, दुयेंस जाता. जे कोमुलदाद जागे आसा ते एनक्रोच केल्या, थंय इलिगल रूम्स बांदल्या आनी तेजे भाडें तो घेता. म्हटल्यार जवळपास तो म्हयन्याक 1 लाख ते 1.5 लाख रुपया तो आतां कोमुलदाद जाग्याचेर बांदून तो स्वता भाडें जोडटा. कितलो फक्त 40 स्क्वेअर मिटर घर तेका अलॉट जाल्लें. तेणेन टोटल 200 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट घेतला आतां कोमुलदाद धरून. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कळसा भांडुरा प्रकल्पा संदर्भात कर्नाटकान हालचाली सुरू केल्ल्यो आसात. ह्या संदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेवन तांकां कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरणीय परवाने संदर्भातले निवेदन पत्र सादर केले. कर्नाटकातल्या कित्तूर भागातल्या लोकांची उदकाची समस्या सोडोवपा खातीर हो यत्न आशिल्ल्याचें सिद्धरामय्यान सांगलां. म्हादय प्रवास समिती 4 जुलया सावन म्हादय न्हंयची पोवणी करतले. 7 जुलयाक ही समिती कळसा बंडुरा सयत कर्नाटकातल्या हायड्रो प्रकल्पाकूय भेट दितले अशी माहिती उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी कांय दिसां आदीं दिल्ली. पूण कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्यांनी शेनवारा दिसा दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. ह्या विशींची माहिती ट्वीट करीत तांणी कळसा बंडुरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरणीय परवाने संदर्भातले निवेदन पत्र सादर केल्ल्याचें सांगलें. कर्नाटकातल्या कित्तूर भागातल्या लोकांची उदकाची समस्या सोडोवपा खातीरचो हो कर्नाटक सरकाराचो यत्न आशिल्ल्याचें सिद्धरामय्याचें म्हणणें. 29 जून म्हटल्यार काल कर्नाटकाचे सीएम सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या वांगडी नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना एक मेमोरंडम सादर केला. ह्या मेमोरंडमान त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे
आता जे फुडले बजेट आसतले लोकसभेचे त्या बजेटान कर्नाटक गव्हर्मेंटाक जवळपास 3,000 करोड रुपया ग्रांट दिवची म्हणून मागणी केल्या. आता ही ग्रांट कित्याक तर त्यांचे काय कर्नाटकान 7 डिस्ट्रिक्ट जे आहा त्या 7 डिस्ट्रिक्टान काय प्रोजेक्ट घेवपाचे आसा. हे प्रोजेक्टा खातीर त्यांनी ही 3,000 रुपयांची ग्रांट दिवची गव्हर्मेंटाक अशी तेणेन मागणी केल्या. आता हे 7 प्रोजेक्टा भितून काय प्रोजेक्टांची नांवां आमच्या कडेन आसा ती तुमकां सांगता. मेघदातू डॅम प्रोजेक्ट, भंडारा अप्पर बँक डॅम प्रोजेक्ट, तशेंच कळसा बंडरा ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट हो त्यांनी महत्वाचो प्रोजेक्ट हेतून इन्क्लूड केला. आता ह्या मिटिंगेन जेन्ना ही भेट जाली तेन्ना ह्या मिटिंगेन ह्या कळसा भांडुरा डॅम जो आसा हेका मान्यताय दिवची, हेका क्लियरन्स दिवचो अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कडेन केली अशी माहिती आमकां मेळटा. आता हो कळसा भांडुरा प्रकल्प हो प्रकल्प गाजलेलो आसा, हो विशय गाजलेलो हो सगळ्यांकूच खबर आसा. एका वाटेन म्हादयचे आनी उदक डायवर्ट करपाचो प्रयत्नान कर्नाटक आसा आनी ह्या खातीर प्रवाहन जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरलेले आसात जे जावन आसात 4 जुलयच्यान. 4, 5, 6 आनी 7 असे 4 दीस हे इन्स्पेक्शन चलतले. हेतून 3 राज्यांचे जे प्रतिनिधी आहा ते आनी प्रवाहाची टीम मेळून हे इन्स्पेक्शन करतले. एका सायडीन हे शेड्यूल थरयला, इन्स्पेक्शन थरयला आनी दुसऱ्या वाटेन वचोन कळसा भांडुरा डॅम प्रोजेक्टाक मान्यताय मागल्या. हो जो दुटप्पी वागणें जे आसा कर्नाटक गव्हर्मेंटाचे हे वागणें कितें आनी हाचो कितें परिणाम जावंक शकता हो विचार करपाचो गरज आसा. हेचेर सरकार उतर दितलेच आनी हेचेर असलेली आनी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलेच. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तेमवाडा मोर्चे पारंपारीक पांयवाट आडयल्ल्या नुस्तेकारांचेर हावळ आयल्या. पांयवाट आडयल्ल्या नुस्तेकारांक आपल्या होड्यांमेरेन वचपाक मेळना तशेंच हांगासर बेकायदेशीर जेटी उबारिल्ल्याचो आरोपूय मयूर शेटगांवकारांनी केला. ग्रामसभेत जेटीक विरोध करूनय ही जेटी हांगा आयलीच कशी असो प्रश्नूय ताणें उपरासला. कॅप्टन ऑफ पोर्टान थंयसर जेटी घालपाक तांकां अलाव केला. आता जेन्ना मोर्जेच्या पंचायतीच्या ग्रामसभेन ह्यो रिझोल्युशन घेतला की आमकां जेटी नाका लोकल्सांक थंयसर, कित्याक ताचे खूब एडवर्स इफेक्ट्स आसात. कित्याक ह्यो जर कल्चर केलो जाल्यार कोस्टल लायनीक सगळो जेटीचोच प्रकल्प येतलो हळूहळू. ऑलरेडी जेन्ना मोर्जे गांव ह्यो डिफायन केल्लो आहा की तो विलेज ऑफ फिशरमॅन, फिशिंगाची ही विलेज आहा जेके स्टेपल फूड जे की हांगासरलो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन ह्यो फिशींग आहा, फिशींग कम्युनिटी आहा, जाल्यार हेतून कॅप्टन ऑफ पोर्टान परमिशन जेटीक दिवन कितें करता. फिशरमॅनाक तर आयज 1 वरास जाले त्यांच्या कॅनोई कडेन वचपाक थंय वाट ना. व्हाळांतल्यान चलोन उदकान इतल्या उदकांनी वचून ते आपल्या कॅनोई कडेन वयतात. काटाई हाडपाची व्हरपाची तांकां मुश्कील जाला. त्यांचो धंदो त्यांचे फॅमिली चलयतले कशे. जेन्ना पंचायतीक लोकल पंचायत तांकां खबर आहा की बाबा ते लोकल स्थायीक फिशरमॅनाचो ह्यो धंदो आहा जाल्यार पंचायतीनूय हेतून काय इंटरफियरन्स घेवंक ना. पंचायत हेतून करता कितें. 1 वरास जाले पंचायतीन तांकां तेंचो अधिकार कांयच हाडून दिवंक ना. तेंची लोकल पायवाट हाडून दिवंक ना. कितकेशे ग्रामसभेनी आमी सांगलेले आहा पंचायतीक की बाबा लोकल जे पायवाटे आहा ते रिकॉग्नायज करा, मेन्शन करा आनी जेन्ना अशें कितें परमिशनां येतात तुमच्या कडेन भायल्या लॉबीजची की थंयसर बांदकाम करूंक जाय जाल्यार ते पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटा ऑथॉरिटींक इंटिमेट करा की बाबा थंयसर बाबा लोकल्सांची पायवाट आहा. इवन सरकाराच्या कंडिशनान सुद्धा ते बरयलेले आहात की बाबा जर काही बांदकाम और थंयसर लोकल्सांचे कितें पाथवे और कितें आसा जाल्यार ती परमिशनां फुडें व्हर नाका. तुम्ही काय लोकल्सांच्या हितान कांयच तांकां अधिकार दिवपाक फुडें सरलेले पळोवंक ना. 1 वरास जाले आयज ह्या केसीक त्या फिशरमॅनाच्या अधिकाराक लोकल पंचायत खंयसरूच वावरूंक ना. भुशी डॅम दुर्घटनेन मरण पाविल्ल्या 4 कुडी आतां मेरेन सापडल्यात. एकलो अजूनय बेपत्तो आसा ताचो सोद चालू आशिल्ल्याचे जिल्लोधिकारी सुहास दिलसे हांणी सांगलें. ही घडणूक दुर्दैवी आशिल्ल्याचे ताचें म्हणणें. पर्यटकांनी घसघसांचेर न्हावपाक वतना जतनाय घेवची. अचकीत पावस पडटा आनी उदक वाडटा तेन्ना उदकांत देंवतना पर्यटकांनी जतनाय घेवची अशेंय ताचें म्हणणें. ही मला वाटतं खूप दुर्दैवी घटना ज्याच्यामध्ये 4 छोट्या मुलांचा मृत्यू, मुलींचा मृत्यू होतोय आणि आम्हाला खूप वाईट वाटते या सगळ्या बाबतीमध्ये. दुर्दैवी घटना
मुळामध्ये जेव्हा तुम्ही पर्यटनाला येता तेव्हा जबाबदारीने थोडंसं वागलं पाहिजे. अशा ठिकाणी तुम्ही निर्मनुष्य ठिकाणी ही मंडळी आली आणि या स्पॉटवर नॉर्मली कोणी येत नाही. बुशी डॅमच्या पलीकडच्या बाजूला सर्व पर्यटक असतात, पण हे पाठीमागच्या बाजूला आले. या ठिकाणी 2-3 मोठे धबधबे आहेत आणि तिथून सगळं पाणी प्रॅक्टिकली येतं आणि बुशी डॅमला जातं आणि त्याच्यातलं अंतर फक्त 150 ते 200 मीटर आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह प्रचंड होता आणि पाऊस जो पडतोय इथं तो असा स्पोरॅडिक आहे. अचानक मोठी सर येते आणि त्याच्यामुळे पाण्याची पातळी अचानक वाढते आणि त्यामुळे अशा प्रकारच्या माहीत नसलेल्या अपरिचित ठिकाणी अशा प्रकारची मुळामध्ये धोका पत्करणं हे खूप चुकीचं आहे. रेस्क्यू ऑपरेशन कालपासूनच चालू आहेत. काल 3 बॉडी रिकव्हर झाल्या होत्या. काल रात्री 7:30 वाजता अंधार झाल्यामुळे ते थांबवण्यात आलं होतं. INS शिवाजी आणि शिवदुर्ग जे आमचे व्हॉलेंटियर्स स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्या बॉडीज आता रिकव्हर करतात. आत्ताच 1-2 मिनिटापूर्वी 4थी बॉडी पण मिळाली आहे. आता एकच बॉडी राहिली आहे. आज सकाळी 7:30 पासूनच INS आणि शिवदुर्गचे डायव्हर्स प्रयत्न करतायत त्याच्यात बॉडी हे करण्याचा. आता एक बॉडी मिळाली आणि हे कंटिन्यू राहील ऑपरेशन जोपर्यंत ती शेवटची बॉडी मिळत नाही. विठ्ठल नावाचा जयघोष करीत गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वारकऱ्यांनी पंढरपूरच्या वारीक सुरुवात केली. ह्या वारीत जाणट्यांसयत नेणट्यांचोय आस्पाव आसा. आनंद भोजन वारे वारे म्हणे विठाला तुम्हाला विठोबा तुम्हाला विठाला तुम्हाला विठाला 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 बोला कुंडली गवले हरे विठाल विठाल रे वाई माता की जय श्री विठ्ठल रखुमाई माता की जय. रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी माऊली. उमेद जाता ज्या दिसाची आम्ही वाट पळयता तो आयचो दीस, तो म्हणजे वारी प्रस्थान सोहळा. मुळगाव वारकरी संस्था ही संस्था गेली 13 वर्सां मुळगाव ते पंढरपूर ही वारी करता. हे वारीची वैशिष्ट्य म्हटल्यार मुळगाव वारकरी संस्था ही आमच्या भाऊ माऊली हांच्या मार्गदर्शनाखाली वता. मुळगाव वारकरी संस्था ही एक सगळ्यात जुनी वारी आणि गोंयांसून पहिली वारी व्हरपी पंढरपुराक व्हरपी ही पहिली वारी जावन आसा. दुसरें वैशिष्ट्य म्हटल्यार मुळगाव वारकरी संस्थेचे लागीं 350 वारकरी दर वर्सा पंढरपुराक पायी चलत वयता. ह्या वर्साची 14वी वारी. ह्या वर्साची 14वी वारी आयज आमच्या लागीं 300 वारकरी पंढरपुराक वयतले. रामकृष्ण हरी. गेल्या 2009 वारी सुरू जाली आणि आमची 2024 14वी वारी आमची मुळगाव ते पंढरपूर हे आमच्या मुळगावची सुरुवात केल्या प्रस्तावून झाली. आता मुळगाव तुमच्या पंढरपुराक आमची वयतली. गेली 13 वर्सां झाली पूर्ण. आमची 14वी वारी आमची सुखरूपपणे वारी वयतली. सगळे तो लाभ घेवचो. रामकृष्ण हरी. गेली 10 वर्सां जाली आमची वारीची सुरवात केल्ली आसा. आमी प्रत्येक जाण आपल्या आपल्या घरांच्यान येवन आमी ही वारी फोंड्या विठ्ठल मंदिरा बाजारांतल्यान आमी सुरवात करता. हांगा प्रत्येक वाठाराचे मनीस आयिल्ले आसा. आमचे रामनाथी आसा, आगापूर आसा, दुर्गाबाट आसा, निरंकाल आसा, धवळे आसा. खुबशे वाठाराचे आमी सगळे भक्त मंडळी जमलेले आसा आणि हांगसरल्यान आमी विठोबा देवळा कडल्यान आमी आतां आषाढी एकादशी वचपाक आतां प्रयाण केल्लें आसा. आमी आतां मारुतीचें दर्शन जाल्लें आसा आनी आतां आमी फुडें आतां दर मजल करीत आमी आतां फुडल्या प्रवासाक आतां घातलेले. तेन्ना सांगपाचें म्हटल्यार आतां गेल्ली ही म्हाजी 10वी वारी आसा. इतरांची कोणाची 9वी आसा, 8वी आसा, 7वी आसा, कोणी थोडी नवीन व्यक्ती माऊली आयिल्ले आसा. तेन्ना आमी प्रत्येक नवीन माऊल जाल्यार तांकां बरें प्रोत्साहन दिवन आनी तांकां आमी वारीक व्हरता. तेन्ना आमची एक अशी आसता की जरी आमची वारी आतां सुरू जाली सुद्दां न्ही बरें आनंदान गुण गोविंदान म्हणटा तशें आमी वाटेर सगळे विठ्ठलाचें नामस्मरण करीत गजर घालीत आमी पंढरपुरा वता. आयज 1 तारीख आमी सारके 15 दिसांनी आमी पंढरपुराक आमी पावतले. आनी वैशिश्ट्य म्हणजे आमचें अशें आसा की आमी प्रत्येक माऊली घरांतल्यान पाऊल भायर घालता ते पंढरपुरा हे करता. गाडयेचो आमी वापर करिना. येवपाक आमकां गाडयेची वेवस्था केल्ली आसता.
काणकोण पंढरपूर ही आमची तिसरी वारी आसा आनी काणकोणचे गोंयची जी वारी आसा ती पयली वारी अशी आसा जी 4 किलोमिटर चलतात काणकोण टू पंढरपूर. आमकां तितून सहभागी जाय जातात वाटेर रस्त्यार करपाक मेळटात. जशें छत्रपती शिवाजी महाराजान देव आमचो राखण दवरलो आनी देवाक आमकां दैवत दिलें, तशेंच आमचो एक प्रयत्न आसा की आमी सगळ्यांनी मेळोन एक हिंदुत्व राखण दवरपाचें आनी आमी तो राखण दवरपाचो प्रयत्न केलो. आनी खरोखर आयज काणकोणच्या हर घराक आमचे वारकरी निर्माण केले आनी फक्त वारकरी निर्माण केन्ना अशे आमचे जर वारकरी आसात ते वारकरी केन्नाय अशे रस्त्यान चल्ले ना, वाटेर खंय न्हिदले ना, पण म्हणटात की वारी जर जातली जाल्यार वारकरी जावचें पडटा. आनी वारकरी विठ्ठल रखमाई वारकरी मंडळ काणकोण आम्ही आमच्या काणकोण ते पंढरपूर वारीची सुरवात 29 जून पयर जाल्ली पाळवळे साकून. सो 29 जून ते 17 जुलय असो सादारणसो 17-19 दिसांचो प्रवास आमी काणकोण ते पंढरपूर पर्यंत पायी चालत ही वारीचो प्रवास आमी करतात. आयज आमच्या वारीचो 3रो दीस. पयल्याच दिसाक आमी काणकोण ते बाळ्ळी, बाळ्ळी ते केपें. आयज आमी केप्यां साकून सुरवात केल्ली आसा. सकाळीं आमी दनपारच्या सांग्यार आसतले आनी सांजचे आमी काल्यां आसतले. सो असो 17 दिसांचो प्रवासाक आमकां एक वेगळो अनुभव आमकां मेळटा आनी आमकां सगळ्या आमच्या गोंयकारांचो ही वारी चालोवपा खातीर भरपूर सहकार्य मेळटा. अशेंच आमी सगळ्यां कडच्यान हें सहकार्य अपेक्षीत करतात. आमच्या ह्या वारीक सगळ्यांचे 60-70+ वर्सांच्यो महिलाय आमचे मदीं सहभागी जाता आनी आमच्या तितल्याच उमेदीन ती आमच्या बरोबर ह्या वारीक चलतात हांगच्यान पंढरपूर पर्यंत. सो हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारां खातीर मागतां की तांकां आमच्या विठ्ठलान असोच आशिर्वाद दिवचो आनी अशीच वारी फुडें व्हरपा खातीर तांचे कडच्यान आमकां सहकार्य मेळचें आनी आमकांय सगळ्यांक आरोग्य आयुश्य दिवचें ही वारी अशी फुडें चालू दवरपा खातीर इतलें सांगता सगळ्यांक देव बरें. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग